फाटले 22 दीस जाले पणजे आझाद मैदानाचेर धरणे करपी आंगणवाडी सेविका ब्रेस्तारच्यान आमरण उपोशनाचेर गेल्यात. सरकारान लक्ष घालूंक नाशिल्ल्यान आंगणवाडी कामगारांन हो निर्णय घेतला. आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट. टर्मिनेट केल्ली आमी जी युनियनाची ऑफिस बेरर्स आसा ते आमी 26 तारखेच्यान स्ट्रायकाक मेच्या 26 तारखेच्यान स्ट्रायकाक बसलेली. आयज आमकां 22 दीस जाल्ले आसा. आमी डे नायट हांगासर बसून आसा. पण 5 दीस पयलीं आमचे जे चीफ सेक्रेटरी आसा ते हांगासर येवन आमकां मेळून गेल्ले आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की तुमी 14 तारखे उपरांत आपल्याक येवन मेळा आनी तुमकां आपूण जे कितें हेल्प करूं शकता ते आपूण करता. सो आमी काल वचून तांकां मेळून आयली जाल्यार तेंच्यांनी आमकां डायरेक्ट ब्लेम केलो की तुमकां काँग्रेस पार्टी स्पॉन्सर करता. मागीर तुमी हांगासर जर बसतली 2 दीस दिता तुमकां. तुमी जर हांगासर बसता जाल्यार तुमचे आपूण कांयच इशू फुडें व्हरचो ना आनी डायरेक्ट पुलिसांक सांगतलो की तुमकां अरेस्ट करा. सो आमी आयच्यान हांगासर हंगर स्ट्रायकाक फूल हंगर स्ट्रायकाक सगळ्यांनी बसपाचें ठरयलां. आमकां कांयच कळना कित्याक आमी मेन म्हटल्यार कोणाच्या अगेन्स्ट आमी कांय करूंकूच नाशिल्लें अशें आमकां दिसता.